कांय म्हयन्या पयलीं हांगा मनोज बाब जेन्ना बशिल्लो तेन्ना ताणें म्हाका सांगिल्लें की आमी इंडी अलायन्साची वाट पळयता म्हणून आमंत्रणाची. तांची जर एक डिसेंबर मेरेन जर हें जायना, रकाद येना जाल्यार आमी आमगेले डिक्लेअर करतले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तुमी डिक्लेअर केलें. लास्ट वीक हांगा अमित पालेकार बशिल्ले. ते म्हणटात ज्या तरेन तुमचो पक्ष वागता ते पळयल्यार तुमी डायरेक्टली BJPक बेनिफीट करपा खातीर वावुरतात म्हणून. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? तुमकां जर खरेंच जर तुमकां दिसता की यू आर सपोज टू फायट अगेन्स्ट BJP जाल्यार 1-to-1 फायट कित्याक करप न्ही? पळय, पयलू म्हणजे जें करपाक जाय आसलें तें आजून पर्यंत केल्लें ना तेंच्यांनी आनी वयल्यान आमकां तोमडो मारता. आमी जें काम करपाक जाय म्हणल्यार प्रत्यक्षात एवरी डे आमच्यो मिटिंग्यो चालू आसा. वर्ल्ड लेवल, विलेज लेवल ह्यो मिटिंगो आमच्यो कंटिन्युअसली चालू आसा. डोर टू डोर कॅम्पेन कंटिन्युअसली चालू आसा. आनी आमी पयलूच सांगलेलें की जेन्ना आमी भायर सरतले आमी फूल फ्लॅज भायर सरतले. आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. आनी हेज्या पयलूय आमी डिक्लेअर करता तेन्नाय तेंच सांगलेलें. आतां अशें दिसून येता की हे आयज खंय ना खंय भियेल्ले आसा. तांकां मातशी तरी भियात पडलेली आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जें काम करता आनी आमचे रेव्होल्युशनरीज ते गांवांनी पाविल्ले आसा. आनी प्रत्येक म्हणल्यार गोंयांत सगळे कोणच्या कोणच्यांनी रेव्होल्युशनरीज आसा. अशें न्हू की बाकीचे फाटी भशेन अमकेच कडेन आसा तमकेच कडेन आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे काम करता डेडिकेटेडली. कोणाक रुपया पयशे दिवपाची गरज ना. ते आपणाचे बोल्सांचे पयशे मोडून काम करतले. आनी ही आयज तांकां भियात पडलेली आसा. जावं अमित पालेकर जावं बाकीच्यांक तांकां ते आयज एक एक टोमडे मारता, एक एक उलोवन दाखयता. मात हांव ताका विचारपाक सोदता की तेणेन जे टोमडे मारल्या, तुमी खुबशे टोमडे मारीत आसता, हांवेंनूय पळयल्ले, मात टोमडे मारल्या तितून अर्थ आसलो न्हू नाल्यार तुमी आमकां आपोवपाचे नासले. तुमी इंडिया अलायन्साक जॉयन जावं आनी कितें आसलें नाल्यार आपोवपाचें नासलें. तुमकांय खबर आसा आमी BJPच्या विरोधूच आसा आनी BJPक हरोवपाकूच काम करता. आनी BJPक हरोवपाचो जो ध्येय आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. लास्ट मुमेंटाक जायना ते म्हणटात तांणी केली म्हणटा ते अलायन्स. आमचे न्ही काँग्रेसीची म्हणटा ते पटना. तरी आसतना आमी केली म्हणटा ते. तुमी आयकना म्हणटा. पळय, आजून पर्यंत तेंचो जो कॅन्डिडेट आवट जावपाक जाय आजून पर्यंत जाल्लें ना. आतां कुफुसांव आजून पर्यंत आसा. कुफुसांव ते केस्तांव जें आसा दोनी कडेन चालू आसा. इलेक्शन लागीं पावलें. इलेक्शन आनीक 1.5 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें. इलेक्शनाक केन्ना कॅम्पेन करतली, कॅन्डिडेट केन्ना करता तें हांव तांकां आव्हान करता की समज तांकां दिसता न्हू नाल्यार आमकां सपोर्ट करपाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक. आनी जे कशी 1-to-1 करया? 1-to-1 करुया. तशें आमकां फूल सपोर्ट करा. आमी ओपनली सांगता सपोर्ट करपाचो आमकां. आमी फायट करता. आतां तुमी पळयता आसतले एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पदाधिकाऱ्यांक तुमी भितर उडयता. कितें कंप्लेन घालप आनी कितें कोण उडयता? BJP उडयता. सपोर्ट करपाक कोण येता आमकां? कोण येना. आमी येदो व्हडलो प्रोटेस्ट हें केल्लो. कितलेशे प्रोटेस्ट आमी ऑर्गनायज केले. तितून TCP डिपार्टमेंटान पयर गेल्ले 39A अगेन्स्ट जावं आमचे TCP डिपार्टमेंट डॉक्युमेंट्स दिना म्हणून गेल्ले. सो अशें कितलेशे आमी हें केले. तितून धोरणान आमकां केन्नाच सपोर्ट करूं ना. सो आमी तरी पूण केन्नाय गरज पडटा तेन्ना आमी आसतात गोंयाक लागून. तुमी म्हणटात 1-to-1 जर करपाक जाय जाल्यार RGPच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करा म्हणून. हय, ऑब्वियसली. कारण तुमगे काय ठरना म्हणटा तुमी. तुमगे केस्तांव दी कुफुसांव सोपना. पळय आजून सो ताजे परस तुमी डिक्लेअर केल्लो आसा. तुमी म्हणटात आमकां सपोर्ट करात 1-to-1 करया. अजून पर्यंत पळय दोनूय पक्ष जे सेंट्रल पक्ष आनी एक ओल्ड पक्ष म्हणटा आनी दुसरोय ओल्डूच जाल्लो आसा आतां. दोनूय पक्ष BJP आनी काँग्रेस दोनूय पक्षां कडेन अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक यंग पक्ष. म्हाकाय बरें दिसता यंग पक्ष आमचो. आनी यंग पक्षान आयज आमी धोरणां घेतलेलीं आनी काम केल्लें. लोकां कडेन गेले. आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसा तेंचे कडेन गेले. आयडियाज घेतली आनी ते करून आमी आमचे दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. आनी दोनूय कॅन्डिडेट काम करपाक लागलेले आसा. भोंवपाक लागलेले आसा. गांवांत डोर टू डोर चालू आसा. मिटिंग्स चालू आसा. हांव पर्सनली तुमी मिटिंग केला की काँग्रेसीन आनी आपान तुमकां सपोर्ट करपाचो. हय, तांकां समज दिसता आतां ते तेंचेर डिसिजन आसा. मात तांकां समज दिसता 1-to-1 वचपाक जाय नाल्यार तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी ओपनली सांगपाचें की 1-to-1 या म्हणून.